राज्यान हालीं जी आसा ती क्रायम रेट जी आसा ती खूब वाडलेली आसा. खंय ना खंय तरी तुमकां दिसता की लॉ एंड ऑर्डर जी आसा ती खंय ना खंय तरी कॉलेप्स जालेली आसा. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर वील टेक अ मीटिंग विथ DGP and SP नॉर्थ एंड साउथ एंड इंक्लुडिंग क्रायम SP and DYSPs and also PIs. आतां मिटींग कित्याक मिटींग पिरियडिकल जावपाक जाय म्हणजे म्हयन्याक एकदां तरी जावपाकूच जाय चीफ मिनिस्टराची टू नो वॉट इज हॅपनींग. आमचे आतां घराचे सायडीक जे कपेल आसले ते 4 दीस पयलीं फोडले. अजुनूय डिटेक्ट जावंक ना. आमी विचारलेले पुलिसांक डिटेक्ट जालें ना. आमचो CCTV आहा सगळें आहा थिंगा. बट खंय तरी म्हाका दिसता गोवा पुलीस फाटीं उरलेले आहा. हांव डिस्करेज तांकां करिना पूण तेंच्यांनी म्हाका दिसता क्रायम रेट जी वाडटा इन्स्टेड ऑफ टेकिंग मोर एक्टीव स्टेप्स ऑन द रोड बिजी चलानींग म्हणजे एक वाटेन ट्रॅफिक पुलीस चलान करता एक वाटेन गोवा पुलिसूय चलान करता. म्हणजे गोवा पुलीस हायपर एक्टीव जाल्ले आहात चलान करपाक. म्हणजे नो एंट्रीन कोण घुसता जाल्यार ताका स्टॉप करता चलान करता. जे कोण हेल्मेट घातल्या ताकाय स्टॉप करता आनी विचारता ताका लायसन हुंया तुजें इन्शुरन्स हुंया. अरे तूं फोटो मार आनी पळय ताणें हे सगळे फारीक केल्ले आहा न्हू ते ऑलरेडी ऑनलायन आहा. एवरीथींग इज ऑनलायन. द रेजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हेकल इज ऑनलायन. न्यू गाडयेक स्टॉप करता. म्हणजे गोवा पुलिसूय हायपर एक्टीव जाल्ले आहा स्टॉप करपाक. म्हाका मुख्यमंत्र्या कडेन हेचेर हांव भेट घेतलो आनी ताका विचारतलो बाबा वॉट इज गोईंग ऑन की इफ द गोवा पुलीस इज डुईंग ट्रॅफिक पुलीस वर्क then who is going to do policing? So policing is also very very important. And जे बीट कॉन्स्टेबल आहा तेंच्यांनी वाड्यार भोंवन आयडेंटिफाय करपाक जाय हे जे कोण भायले थोडे येवन हिंगा रावल्ले आहा तेंच्यांनी गँगां केल्ली आहा. आमी फाटल्या दिसांनी पुलिसेचे नोंदरे काडून दिल्ले की कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन खंय खंय अशी गँगां ऑपरेट जाता आनी खंय खंय चेन स्नॅचिंग जाता. आतां स्कुलां स्टार्ट जाल्ली आहा. एक बरें काम केलां कलंगूट पुलिसांनी की स्कुलां कडेन दनपारां 1.5 ते 2 ते पुलीस तैनात करता. म्हणजे थिंगा कोण भुरगे येवन अनटुवर्ड इन्सिडंट जावचे न्हू म्हणून म्हणजे स्ट्रिक्ट मेजर्स घेतलेले आहा आमी. सो बट स्टील द थेफ्ट्स रॉबरीज आर इन्क्रीजिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. ऑल्सो वी हॅव सीन गँग वॉज हॅपनिंग. म्हणजे गँगां तयार जाल्ली आहा आनी ते गँग वचोन खंयच्या तरी भुरग्याक मारता. तुवें अशें कित्याक उलयलें फेसबुकार तुवें अशें कित्याक उलयलें आनी कितें असले बारीक बारीक गजाली गँगांनी वचोन मारता. हें बंद जावपाक जाय. दादागिरी हॅज टू स्टॉप. आनी त्या खातीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आनी SP आनी DYSP शूड गिव स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन टू द कन्सर्न PI दॅट दीस वील नॉट बी टॉलरेटेड. आनी म्हाका दिसता आतां ऑफ सिजनूय आहा. आमचे सगळे लोकल जे भुरगे आहा थोडे जाण फ्री आसता थोडे जाण कामाक ना. म्हणजे थोड्यांक ब्रेक पडटा थोड्यांक जॉब्स कमी जाता. सो दे शूड नॉट गेट इनवॉल्ड इन ऑल दीस गँग्स ऑर सिटींग अराउंड इन द कॉर्नर्स अँड ड्रिंकींग इन द नेम ऑफ म्हणजे सगळे फ्रेंड सर्कल अँड क्रिएट सम रकस. त्या खातीर पुलीस नीड्स टू interact with the local panchayat, local ward members along with the like-minded people to bring solutions to such issues. Crime rate गोंयान वाडोंक पारना. क्रायम रेट म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाडलेली आहा. हे आमी मान्य करपाक जाय. एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आय हॅव टू एक्सेप्ट इट की क्रायम रेट वाडल्या. चोरयो वाडल्या. कित्याक वाडल्या हेचेरूय चॅक करपाची गरज आहा. आमचे हे जे थोडे जाण अशे स्ट्रॉंग मॅन जे आहा हे पुलिसांक भियेना. ते म्हणटा क्या करेगा पुलीस. कितें करतले पुलीस. थोडे जाण क्या करेगा म्हणटा. म्हणजे भायले हिंगा येवन रावल्ले आहा 10 वर्सां जालीं आनी ते म्हणटा क्या करेगा. दादागिरी म्हाका दिसता खूब 10 पटींनी वाडल्या. ती कमी जावंक जाय. आदी अशी जाल्ली पळय तेन्ना पुलिसांनीच सगळे अंडर कंट्रोल केल्ले. ते करूंक शकता जाल्यार कमी कित्याक पडल्या हें म्हाका दिसता सगळे पळोवपाची गरज आहा. आय थिंक चीफ मिनिस्टर शूड इमिडिएटली टेक review meeting on home on Goa police. Yes sir. तसोच एक दुसरो क्वेश्चन हायलायट करपा सारको. हालीं पावसाच्या दिसांनी गोरवां जी आसा ती सगळीं रस्त्यार येवन बसता आनी त्या कारणान एक्सिडंट्स जे आसा ते खूब वाडलेले आसा. त्याच्या बद्दल एज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह काल हांव उलयला ही गजाल. हाऊ मेनी कावज आर वी गोइंग टू गो एंड गिव इन गौशाला इज अ क्वेश्चन मार्क. दिस इज द job of the cow owner or a bull owner or a
बफलो ओनर तेंचे ते ओनर आहा तेंची गोटे आहा तेंची घराणे आहा ते तेंच्यांनी तांकां सोडून दिल्या हे दिसांनी शेतां लायता सगळे आनी शेतां लायल्या उपरांत त्रास जाता शेतकाराक तेजे वचोन जे निकते कोंब वयर सोदता ते खायत जाल्यार त्रास जाता आनी हांव मागता सगळे ओनरां कडेन जे कोण गोरवांचे ओनर आहा तेणी तांकां बांदून दवरचे एक्सिडंटूय भरपूर जाता कित्याक ते रातचे ते ऊब मेळोवपा खातीर रोडाची ते रोडार वचून बसता आनी ते दिसना लायटी गेल्ल्यो आसता ह्या दिसांनी पावसान आनी एक्सिडंटूय भरपूर जाता वाडटा एक्सिडंट हायवेचेर जाता डिस्ट्रिक्ट रोडाचेर जाता इंटरनल रोडांचेर जाता त्या खातीर पंचायतींनी काळजी घेवपाची गरज आहा एक आमचो अपॉयंट तेंच्यांनी तेंचे ऑलरेडी काव शेड म्हणून एज पर हायकोर्ट ऑर्डर केल्लो आहा म्हणजे काव किपर ऑर वॉट एवर इट इज लायक दॅट ती शेड बांदलेली आहा तेजो एक इन्चार्ज सो तेणें सगळ्याक भोंवन हें मातशें काडपाची गरज आहा म्हणजे जे कोण रस्त्यार बसता पळय तांकां बट एट द सेम टायम इफ एनी NGO who is already having a goshala wants to take more cows, we will definitely help him to take this which are there in Kalangut, Kanzalim, Atpara, Nagwa, Parra. आम्ही आधी धाडल्या 700 धाडल्या 700 धाडल्या अशें आनी मागीर लोकूय बेजार जाता आमी जर तेंची काव सोडलेले आहा ते धाडीत जाल्यार काही निमणे आमकांच पडटा उतरां आमीच घेवपाक जाय बट एट द सेम टायम दे ऑल्सो शूड टेक केअर ऑफ देअर ओन काउज बुल्स अँड बुलॉक्स तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना म्हणून आमकां स्टेप मारचे पडटा आनी तांकां क्लियर करचें पडटा